मंदिरात तुझ्या सोहळ्या बापा आमच्या सर्वीच्या तुम्ही केल्या सर्वकारा अर्धा पाठो गायल्या उत्तर तुझे ऐको चिली आमची बोध जीवन तुझ्या वाटो घेऊ ससाची मी जोडू मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या स्वर्गीच्या तुम्ही केल्या सर्वकारा मोगाल भावन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसवां ह्या पर्यासात अर्गां जावन मीस पेटयता. प्रिन्स्टन लोबो पवित्र काळजा वाडो, सोनल आनी सोहान वास वेलंकणी वाडो, शॉन कोरेया वेलंकणी वाडो, जेड जोई सल्डाना पवित्र काळजा वाडो, प्रत्येक तेसां बसोत मीस पेटयता. रिशोन फर्नांडीस वेलंकणी वाडो बऱ्या भलायके बसोत. गरचाल्मा बसोत मीस पेटयता. फ्रांसिस मोंतेरो आनी कुटाम पवित्र काळजा वाडो. देवदीन फेलिक्स डिसोजा आत्म्या बसोत मीस पेटयता. एनी मेरी डिसोजा आनी कुटाम वेलंकणी वाडो. देवदीन पास्कल आनी सेवरीन डिसोजा आत्म्या बसोत मीस पेटयता. डेनियल डिसोजा आनी कुटाम सांजूद वाडो. देवदीन संतान डिसोजा आत्म्या बसोत मीस पेटयता. फ्लोरा डिसोजा आनी कुटाम सांजूद वाडो. देवदीन संतान डिसोजा आत्म्या बसोत मीस पेटयता. राजेश जेन हेलन रॉड्रिगस सांजूद वाडो. देवदीन चार्ल्स आनी हिल्डा कुटिनोच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता. फ्लोरा डिसोजा आनी कुटाम सांजूद वाडो. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागतना आमची त्या सवां मागणी जे कितें घेवन ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक ह्या देवा मंदिरांत आमी आसा ही सक्कड मागणी त्या सवां सुमयाक आमी उबान दिवया. सुमयेची मजत कृपा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो आज आम्ही एक कुटुंब जावन या एवकरिस्ताच्या मेजाबवारी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती संवसारी वादळामध्ये सोम्याचेर दीस घालवंक उलो दिता. भारतीय कथोलिक पवित्र सभा आज युवजनांचो आयतार संभ्रमता. युवजन पवित्र सभेचे वर्ते दायज आज युवजनांचो आयतार संभ्रमताना तांचे ते आमचे मिसाव आनी आमची जबाबदारी वळखून तांचे खातीर वावरूंक तांकां क्रिस्ती मोगान वाडोवंक देव आमकां आदार दिवन दी म्हूण मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. क्रिस्त तें म्हज्या मोगाल भवन आनी भयणीनो कश्ट संकश्ट पिडाशिडा समस्ये जिविताचो वांटो ह्या सगळ्या वेळार आमचो देव आमच्या सांगाता आसा बळादीक थरान म्हणलें आनी तो देव धैर्य घेया भिये नाकात हांवूं तो म्हणलें सांगता मात्र न्ही आमच्या सांगाता रावन आमकां धैर्य दिता म्हणलें. आयच्या दिसा ही देवस्तुती समजोवंक आमकां प्रयत्न करतना असल्या सुमयातय आमचो भावार्थ पातयेनी आमी सोडोवया. तशेंच आज आमकां प्रत्येक जावन युवजनां खातीर भारतीय पवित्र सभा युवजनांचो आयतार संभ्रमतना युवजनां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या युवजनांचो फिरगजेंतल्या युवजनांचो आमी उडास घालन तांचे खातीर ह्या बलिदाना वेळार विशेश तरान मागया. तरी हें पवित्र बलिदान पेटोवंक आमी फुडें वेताना आमी हर एकली ना फावो पातकी म्हणलें वळखून आमच्या उणेपणाची दुखदन एक घडीभर बगसान आमी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदा देवाक अनमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तणाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध.
त्या बसून बघेव सदां सावका मरिये सगळ्या देवदूता आणि भक्ता आणि आमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करून आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पाव. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता. तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय. ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक बर आनी अशें तुवें बसयलेलें दायज आमी जोडिशें कर. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. राज सरचे खातीर एलिया होरेब दोंगरार पावलेल्या वेळार एका भुयारांत भितर सरलो. सरेश्वरान ताका म्हळें, भायर सर आनी सरेश्वरा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सरेश्वरान ते वाटेक उतरून गेलो. सरेश्वरा मुखल्यान एक व्हड बळिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले
आनी कटपाचो चुरो केलो, पूण सरेस्पर जड वाऱ्यान नातलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली, पूण सरेस्पर भुंयकांपेन नातलो. भुंयकांपे उपरांत उजो आयलो, पूण सरेस्पर उज्यान नातलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो भुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. देवाचें उतार हें. शेवट उपकार. तुझी काकू तामकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. तुझी काकू तामकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाची उतार सांगता. ताची बेबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवान वसतली. तुझी काकू तामकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका मेळटात. नीत आनी शांती एकामेका रावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतले उपसतले. नितीवनपण सर्गातावन नदर घालतले. तुझी काकू तामकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. तुझी काकू तामकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. सांव पावलो रोमांगरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्त असो भक्त हांव सत उलयतां, फोट मारिना. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें अंतस्करण हांव सांगतां, तें खरें म्हूण रुजवात दिता. म्हाका आसा एक वडखंत आनी म्हजें काळीज तांबनातलेलें दुखीन भरलां. म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्ता मासा प्रमाणें म्हजे संबंधी असलेल्यांच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांवूच देवाचो शिराप पडलेलो आनी क्रिस्तांतान वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हडणें आसलें. इस्रायल कुळयेची ती देवान तांकां आपली भुरगीं करून घेतलेली आनी आपली महिमा उगडलेली. तांचे लागीं करार केल्ले, नियमशास आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो. ती सगळीं धर्म पुर्वजांचे संततेची आनी क्रिस्त मनशा सैमान तांच्या कुळयेचो. समेस्ता वयर राज करतल्या देवाक जावं होगळाप सदांकाल. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा.
ताच्या उतरांचेर हांव पातयेवन रावतां. सर्वस्व तुमचे सवे आसों. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. उपरांत जेसून सिसांक दोनीर सडाशे आनी आपणा फुडें फोलतडी वसाशें ताकीद दिवन लोकांक धाडणं सोडलें. लोकांक धाडणं जातास तो एकलोसो मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो. काळोख पडटाना थंय तो एकलोस आसलो. हेणें 2 तडी तावन सुमार पयस पावली, पूण वारें विरोध वालतेलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर सोलोन ताचे सिसासरशी आयलो. उदकाचेर तो सोलोन येतलो तें पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्लें म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तूं सुतो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सशी येवंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोनी वयलो देंवन जेजूसाची वसों उदकाचेर सोलोंक लागलो. पूण वारें जोरान वालतेलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोंक लागलो. तितल्यार सोम्या, म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उणें भावार्थ्याच्या, कित्याक तूं दुबावलय? उपरांत ते दोग दोनीर सडटास वारें रावलें. तवळ दोनीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोन म्हणाले, निजाकी देवाचो पूत तूं. देवाचे उतार हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, 19व्या आयताराच्या देवस्तुतेक ह्या देवा मंदिरांत आमी आसा. आयची वाचपां आमी आयकली. थोडो वेळ ह्या वाचपा संगी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. 1-2 दिसां आदीं हांव म्हज्या माय गांवाक एका मोरनाक गेल्लो. म्हज्या शेजारची 70 वर्सांची स्त्री अवचित्त म्हणल्या बरी मरान पावली आनी तिचो पती आनी ती 56 वर्सांचें लग्न जिवीत सांगता भोव अपुर्बेन जियेल्ली. एकामेका सोडून रावलेले दीस नात. आस्पत्रेंत ती आसतना तसो पती तिच्या सांगता रावतलो आनी ह्या तिच्या मरणा वेळार ताका जायतो आंखांत दोखो बसलो आनी मस्त रडतलो. ताचे लागीं उलयल्ल्या वेळार ताका बुजयतना ताच्या तोंडान तावन परत आनी परत आयिल्लें एकत्वतार हांवें आयकलें. मरणाच्या दिसा देवाची खुशी कितें करचें, देवाची खुशी कितें करचें. भोव अपुर्बें म्हाका भोगलें. जावंक बरो ताका दोखो लागलो, ताका कठीण दूख भोगलें आनी ह्या सगळ्या परिस्थिती मदीं ताणें म्हणलीं उतरां, देवाची खुशी कितें करचें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, थोडे बडी आमच्या जिवितांत आमी चिंतिनांतलीं घडितां घडल्या वेळार आमच्या तोंडान जावन एक सवाल, हें कित्याक म्हाका घडलें, हें कित्याक म्हज्या कुटुंबाक घडलें, अशें कित्याक जालें. आनी आमी मस्त बडी विचारचें तें सवाल, कित्याक कित्याक कित्याक. पूण आज जेसू आयच्या वांजेला मारी पात आमकां एक सांगता, धैर्य घेया, हांव तो भिये नाकात. धैर्य घेया, हांव तो भिये नाकात. ते म्हणून आयच्या ह्या वाचपांचेर एक घडीभर नियाळ करया. पयलो विशय जावन आसा, थोडे फावटी देवाचो ताळो आमकां आयकना तरी देव आमचे सांगता आसा. थोडे फावटी आमकां भोगोंक बरो देव म्हजे सांगता ना.
वा सवाल उदेंक बरो देव म्हणजे सांगता आसा की पूण एक उडास जोडचे देव अरिये का घडये आमच्या सांगता आसा. आयचे पयले वासाप रायांच्या पयल्या पुस्तकांतले आमी आयकले जेजेबल राणयेच्या बियान एलिया प्रवादी धांवन वचून त्या माट्यान लिपोवन रावलेल्या वेळार देवाक पळोवंक तो आशेता, देवाक मेळोवंक तो आशेता, देवा तावन बुजावन धैर तो आशेता. आनी तो वळू थंय पयिल्लें कठीण वारें वादळ आयलें आनी तो चिंता ह्या वाऱ्या वादळान देव आपणाक भेटता ना, वाऱ्या वादळान ताका भेटोवना. ताच्या उपरांत ही भुंयकांपणी जाली. त्या भुंयकांपणी वेळार देव ताका भेटता म्हण चिंतलें, देव ताका भेटोवंक ना. तिसरें थंयसर उजो आयलो, त्या उज्यांत देव ताका भेटता दिश्टीक पडटा म्हण ताणें चिंतलें, त्या उज्यांत देव ताका दिश्टीक पडोना मोगाचें. आनी निमाणें थंयसर एक हळू ल्हान आवाज आनी त्या आवाजांत देवाचें आजरपण ताणें बगलें आनी ताचें तोंड ताणें धांपलें. आयच्या वांजेलांत आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें मोगाचें. थोडे फुडें आमी चिंतावकालें म्हज्या कश्टा वेळार, म्हज्या संकश्टा वेळार, म्हज्या सन्निवेशा वेळार देवान अद्भुत रितीन दिश्टीक पडाचे, देवान अद्भुत तरान आश्चर्यां करचें आनी त्या मारी पाताचें आजरपण म्हाका दाखयचें, म्हजे कडेन उलयचें म्हणून आमी चिंताव मोगाचें. पूण सबार फावटी देव मौनपणांत उलयता. गॉड स्पीक्स थ्रू सायलेन्स. मौनपणांत देव आमकां उलयता. एकूडात दवरया, मागण्याच्या त्या प्रशांत वेळी उलयता. देवा उतरां मारीपात देव उलयता. अंतस्कनाचो थाळो म्हज्या भितर आयकोसो त्या थाळ्या मारीपात उलयता. आनी एका व्यक्ती मारीपात म्हजे लागीं उलयता. येवकरिस्ता मारीपात तो उलयता. आनी म्हज्या मोगाच्या ल्हान ल्हान करण्या मारीपात देव आमचे लागीं उलयता. देवाचो थाळो आमी आयकचे मोगाचें. आज संवसारी आवाज चडला, त्या आवाजा मदें देवाचो थाळो आमकां आयकना. तरी करून इल्लेशें मौनपण, सायलेन्स तें गरजेचें आनी त्या मौनपणान देवाचें आजारपण आमी भोगूंक जायचें. तरी करून किर्तन 46 वाक्या हातू म्हणटा, शांत रावा आनी हांव देव म्हणून वळखून घेया. शांत रावा आनी हांव देव म्हणून वळखून घेया. दुसरें, भावार्थ म्हळ्यार वारें वादळांतलें जिवीत न्ही. भावार्थ म्हाका भावार्थ आसा, तरी म्हज्या जिवितान कश्ट, संकश्ट, पिडाशिडा, समस्या येवन जमून न्ही. मोगाल भावन आनी भयणीनो, हाच्या वांजेलार पळया, सिसांक कोणें धाडलें? पलतडी वचोंक जेजून धाडलें. आनी त्या दोनीर वचोंक आनी दर्यांत उदक वारें वादळ येता, जेजूक कळीत आसलें आनी ताणें जेजून धाडलें. पूण ताणें धाडल्यारय तांच्या जिवितांत पैन करन येताना वारें वादळ आयिल्लें मोगाचें. तांच्या जिवितांत वारें वादळ आयिल्लें, तेय भियेलें मोगाचें. तरी करून देवाक विश्वासी रावचें म्हळ्यार जिवितांत समस्या येवंकूच नजो म्हूण न्ही मोगाचें. येवन नजत म्हूण न्ही. हांव मागतां, थोडे फुडें आमी म्हणूंक पुरो, हांव मागतां, हांव मिसाक येता, हांव बरें जिवीत जियेतां. कित्याक कश्ट, कित्याक पिडाशिडा, कित्याक समस्या आमी विचारूंक पुरो मोगाचें. एक सत विश्वासी साकराकी ताच्या जिवितांत वारें वादळ आसा मोगाचें. पूण ह्या सकड वारें वादळा वेळार आमचो देव आमच्या सांगात आसा आनी म्हणटा, धैर्य घेया, हांवूच तो भिये नाकात. हे हर एक पटी तो थाळो आयकता, धैर्य घेया, हांव तो भिये नाकात मोगाचें. तिसरें, पेद्रू उदकाचेर चलता, कित्याक ताची नदर जेजूचेर आसली. पेद्रू उदकाचेर चलता, ताची नदर जेजूचेर आसली. आतां पेद्रू कितें म्हणटा? जेजू सोम्या तुंच जाल्यार म्हाका तुजे सशी येवंक फरमाय. जेजून कितें म्हळें? ये. आनी तो जेजूक पळोवन फुडें वेता आनी मुखार वेताना तो वाऱ्याक पळयता, लारांक पळयता आनी भियेता आनी बुडटा. इंत आमच्या जिवितांत करता मोगाचें. जेजूचेर नदर आसा आनी त्या घडी आमचे थंय धैर्य आसता आनी धैर्यान मुखार वेता. पूण थोडे पटी आमच्या जिवितांत समस्या आयिल्ल्या वेळार आमचे समस्या आमच्या भावार्थाचे की वर्ते जातात. आमी चिंताव तशें आनी त्या देखून आमी भियेताव, खांगाल जाता, देदेस्पर जाता आनी हे समस्या आमकां बुडोवंक शकतात म्हणटा. आनी आपोस्तलान पेद्रून म्हणलें उतरां, सोमिया आमकां बाचाव कर, सोमिया म्हाका बाचाव कर. एक अपुर्ब्याचें मागणें पेद्रून म्हणलें मोगाचें. सोमिया म्हाका बाचाव कर. आमी मोगाचें आमच्या जिवितांत जेजूचेर नदर दवरी जाय
आणि आमच्या जिवितान आयिल्ल्या कश्टां संकश्टां पिडे शिडे समस्या वेळार हर एका वेळार आमी म्हणूंक जाय सोमिया म्हाका बाचाव कर. तें अपूर्वेचे मागणे आमी म्हणूंक जाय. सोमिया म्हाका बाचाव कर. हर एक कश्ट येताना सोमिया म्हाका बाचाव कर. पिडा शिडे येताना सोमिया म्हाका बाचाव कर. म्हाका हेरांत हांव दुरसोने आयको मेळटाना सोमिया म्हाका बाचाव कर. समस्या येताना सोमिया म्हाका बाचाव कर. हांव पडटना सोमिया म्हाका बाचाव कर. हर एक फावटी तो शब्द आमच्या तोंडांत येवंक जाय मोगाच्यान. सो तें बे बावर्ताचे की वड जावंक सोडनोजो. म्हज्या बावर्ताचे की वड जावंक म्हज्या जिवितांत आमी सोडचें न्ही मोगाच्यान. आमी भियेल्ल्या वेळार आमी आमच्या जिवितांत देवान येदोळ आमकां केल्लें सगळें बरेंपण आमी विसरोन सोडटा मोगाच्यान. इतल्या फाटल्या म्हज्या जिवितांत म्हज्या वाऱ्या वादळा वेळार देवान म्हाका सांगात दिला, आदार दिला, कश्टांतले सुटका दिला, पिडे शिडेंतले निवारला. इतलें बरेंपण म्हज्या फाटल्या जिवितांत आसा. पूण आतां एक बे जाताना हांव सगळें विसरोन सोडटां आनी हांव म्हाकाच म्हणटा हातूंत हांव भायर येवंक जायना. हातूंत म्हजें जिवीत मुक्त जालें, म्हाका उठोवंक जायना म्हणून आमी चिंता मोगाच्यान. पेद्रोनी ताच्या जिवितांत तेंच म्हणलें मोगाळ भवन आनी भयणीनो. तेरगून आमी उगडास दवरूंक जाय की बरेंपण केल्लो देव आमचे संगत सदांच आसा. तो विश्वासी देव. आमी मस्त बडी आयकलां तो शब्द. इज अ फेथफुल गॉड. फेथफुल गॉड विल बी विथ अस थ्रू आउट अवर लायफ. हर एका घडये हर एका दिसा तो आसा मोगाच्यान. तेरगून देवाचें विश्वास पळोवन आमच्या कश्टा वेळार नापायच जायना तें आसा म्हणलें आमी उडासान दवरचें. तेरगून म्हज्या भावार्थाचें की व्हड जावंक हांवें सोडनोजो. म्हज्या कश्टा दुखा वेळार हांवें फाटीं पळयचें आनी म्हज्या जिवितांत देवाचो आदार आत कितल्या बळादीक तरान आसलो तें उगडासाकान हांवें धैर्यान बरोवन मुखार वचचें मोगाच्यान. आनी निमाणे 5 जेजू दोनीचेर आसलो. निमाणे हें घडीत घडल्या उपरांत जेजू दोनीर चडटा आनी जेजू दोनीचेर आसलो. आनी तवळ ते सीस आयच्या वांजेलाचें निमाणें वाक्य कितें म्हळें, तूं निजाकी देवाचो पूत, तूं निजाकी देवाचो पूत. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जिविताच्या पयना वेळार सिसांच्या जिवितांत एंत घडलें. सीस भियेले, जेजूक भेटले आनी निजाय की जेजू आसा म्हूण तांकां त्या घडये भोगलें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जेजू आमच्या जिवितांत कश्ट दिना. एक आमी हर एक पटी उडास धरचे. जेजू म्हाका आनी तुमकां कश्ट दिना. जेजू म्हाका आनी तुमकां पिडा शिडा दिना. म्हाका थोडे फावटी कश्ट पिडा शिडा येवंक सोडता जावंक बरो, येतात त्या तुका सोडूंक बरो, पूण जेजू दिना. पूण सोडता कित्याक ह्या पिडे शिडे पळवार म्हजो भावार्थ गुंडायेन घड जाता मोगाच्यान आनी हांव सडीत देवाक लागीं येवंक शकता म्हणलें उडास. थोडे फावटी आमी देवातावन पयस आसतना देवाचो विसरोन पडोन गेल्ल्या वेळार थोडे कश्ट आमच्या जिवितांत देव येवंक सोडूंक बरो, आमकां एक लिसांव दिवच्याक. आनी ते कश्ट सोलवोनी पडणे आमकां देवा थंय फाटी हाडटात, आमचो भावार्थ गुंड करतात म्हणलें उडासान दवरया. त्या लागून कश्टा वेळी परीक्षा केल्लो भावार्थ तो वर्तो जावन आसा मोगाच्यान. कश्टा वेळी परीक्षा केल्लो तो भावार्थ वर्तो जावन आसा. तर मोगाळ भवनान आनी भयणीनो, आज आमी हांगासर ह्या देवा मंदिरान बसून आसा. आज आमी हर एकल्यानी आमच्या जिविताचें नदर घालें जाल्यार एक न्ही आनी एक वारें वादळ, एक न्ही आनी एक कश्ट, एक न्ही आनी एक समस्या, एक न्ही आनी एक बेजाराय, एक न्ही आनी एक पिडा, एक न्ही आनी एक खंत, एक न्ही आनी एक हुस्को आमकां हर एकल्याक आसा मोगाच्यान. हांगासर नातली कोणीय नात, हर एकल्याच्या जिवितांत आसा. त्या लागून आज जेजू हर एकल्याक आमकां म्हणटा धैर्य घेया, हांव तो भिये नाकात. धैर्य घेया, हांव तो भिये नाकात. आनी तसो जेजू ह्या येवकरिस्ता वेळार आज परत आमकां भेटता. जशें तो सिसांक लागीं सरलो आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार, ह्या येवकरिस्ताच्या वेळार तसो जेजू आमकां लागीं सरता, आमकां धैर्य दिता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचे वारे वादळा वेळार आमकां तो सांगात दिता, आमकां तो बळवंत करता, आमच्या सांगात रावता. तर ह्या बलिदाना वेळार त्या जेजूतय आमची पातयेनी आमचो भावार्थ घट करया मोगाच्यान. तरी आमच्या जिवितांत ताणें केल्लें सगळें बरें बरें विसरोवचें नाका. तें सदांच आमच्या मती पटालार उडास दवरया. आनी कश्ट संकश्ट पिडा आयिल्ल्या वेळार तो देव फाटल्या जिवितांत राखलो सांबाळलो. आतांय म्हाका सोडिना, म्हज्या सांगाता आसा.
ताची खुशी कितें आसा त्या खुशये खालती मान घालता म्हणली ती उतरां सदांच आमचे ते येवं दीत आनी त्या मारी पात ताचेर पातयेवन धैर्यान मुखार सरो तसो सोमी आमकां बोळ करपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया आमेन. उबे रावया. आमचो देव आमच्या सांगात आसा हांव सुतो भिये नाका धैर्य घ्या म्हणलो तर ह्या देवातय आमचो भावार्थ आमची पातेनी उसान धैर्यान संतोषान काळजाच्या गुंडायतावन आमी सांगता म्हणया एकाच देवाक सत म्हणटा सर्पद्वेधार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नान दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचना आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पुतो सर काळादी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपसरलो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडणे बसत सरगार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच ताका ताका कुटसार मारलो ताणें कश्ट मोरान सोंसले आनी ताका आनी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांच्या आनी मेल्यांची मुनसिबी करो वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव दादा तो बापा आनी पुता दावन निप्स जाला बापा आनी पुता बराबर ताका समाज सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्म दावरी स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा पथकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण म्हणटा आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवनपणा आनी ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो धैर्य घेया हांवच तो भिये नाकात म्हणलो सोमी आमचे संगता आसा ह्या घडये आमी ताका उलो मारतना ह्या भवर्तांच्या प्रार्थना रुपार तो आयकता मागल्लें दिता मोगाच्यानो आमकां सांगत दिता तर ताची खुशी वयतर आमकां कितें गरज आसा दी म्हणून ह्या भवर्तांच्या प्रार्थना रुपार आतां आमी मागया. बापा पयत सभेच्या मुखेल्यांनी तुजो मोग युवजणां थंय वांटूंक आनी तूं तांच्या सांगता सदां आसाय म्हणल्या बरोवशान भरच्याक तांकां कृपेन बर म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या रास कारभार चलोवच्यांनी युवजणांच्या बऱ्या फुडारा खातीर निस्वार्थीपणी वावर करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेस्त अस्कत युवजणांनी तशेंच हेरांनी तुजे गुण करच्या सक्तीचो अनुभव करूंक तांकां तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. साबार स्वप्नांनी भरलेले युवजण भावार्थाच्या स्पिरितान मुखार वचूंक तुज्या पुता जिजूचे वाटेन चलोवंक सांगात दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या आमी सोमेस्तांनी निरासपणांत आनी सलवणेंत धैर्यान मेट काडूंक आनी तुजेर भरोवसून जिवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आमकां कितें मागूंक आसा त्या गरजां खातीर आमी मागया. आज आमचे तरणाटे वाराड्या मठ्ठा तांकां सिनर्जी एक शिबीर आसा थंय गेल्या सभाजन ह्या सकट तरणाट्यां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या तरणाटे आमी उडास काडया हर एकल्याच्या बऱ्या भलायके खातीर तांच्या बऱ्या जिविता खातीर एका बऱ्या फुडारा खातीर आमी मागया. प्रत्येक जण वायट सवयांक बली जाल्ल्या युवजनांनी ह्या वायट संगतेंत हांव भायर येवन एक बरें जिवीत एका बऱ्या फुडारा कशी मेटां काडूंक मतीक उजवाड सोमी दिवं दी म्हणून ह्या तरणाट्यां खातीर आमी मागया. पिडे शिडेक कश्टांक वळोवंक जावन कश्टांच्या ह्या आमच्या युवजनां सोडासकान बरी भलायकी सोम्याची गूण करची सकत तांच्या कुडीन वालचे खातीर आमी मागया. कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आनी आमचे वैयक्तीक कश्ट बेजाराय दूख पिडाशिडा समस्ये संकश्ट आनी आमच्या कुटुंबाचे कश्ट जावं बरो आर्थीक कश्ट आनी इतर सगळे
सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करुया. आमचे बिझनेस आमी करचो तो वावर कृषी सोमयाच्या पांयांतळ समर्पण करुया. सोमयाचेर पाती येवन एक घडीभर आमी मागया. सर्गींच्या भाऊ मोगाळ बापा, तुझ्या पुता मारी पादां आमकां अरी एकल्या की धैर्य हांव तो भिये नाका म्हणलो संदेश तुवें दिलाय. आनी तुजो पूत खरोच आमचे सांगता आसा म्हणल्यार आमकां तुवें समजयलाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता, दिनू आसता. आमच्या जिविताच्या पयल्या वेळार हरी एका दिसा हरी एका घडये प्रत्येक जण विविध तरांचे वारे वादळ आमच्या जिवितान ओटुल्ल्या वेळार तुझ्या पुता जेजूचेर अखंड भावार्थ दवन धैर्यान फुडें वचूं आमच्या कुर्सांक वेंग मारून तुजो ताचो पाटलाव करूंक आमकां तुजो आदार दी. आमी उबारलेली मागणी तो मानून घे. आमकां कितें गरज आसा तें तूं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. म्हज्या मोगाळ भावनांनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतदसरे जावं दी म्हणून मागान. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पयसवेच्या देवा सरिस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुज्या काकुदीन तूं आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात
सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आणि ससनाच्या देवा सर काळी आणि सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशांची दाय करून ताणे हांव मायता जल्म घेतलो. कुर्साचे मरां सोसून तसनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुन्हा जिवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवादुतां बराबर आनी सर्गीच्या सदाळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धडून इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपलेच कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी ससनी कराराची येरगन पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा खरान. बावर्त सगून परगटोया. बाबा जेदोच्या मनासो आनी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडणीचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेल्या आमा सुमिस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदवो आमच्या बागेन बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय.
पुन्हा जिवानपणाचो बरो वस्त धोरण मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पासान तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव का मोरये देवाचे माये सांगता बगेवन जुसे तिचो पती बगेवन दम दोता सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारतना आमच्या कश्टा संकश्टा वेळार आमी सोमिया म्हाका बाचाव कर म्हाका पाव म्हणून उलो मारूंक आमी पाव अशें कृपा आतां आमी मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुनी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी सर तराच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्याक तूं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदता म्हळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. सोम्याची शांती एकामेकांक वांचून घेवया. पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती आमचे जिवीत म्हणल्यार दोनीचेर पैन करन आमकां धैर्य दिवचो. धैर्य घेया. हांव तो भिये नाकात म्हणचो जेजू वस्तू तो तर ह्या सुमयाच्या जेवणाक आपयला आमी सुभागी. सुमया त्यो म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलो ख्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला, ताचे वरवीं आमकां थारान मेळो आनी तुज्या सताच्या उजवाडान आमी तिरायन जी घेव. या आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवें. भुरग्यां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमची भुरगीं बाळां देवाच्या रासाची फळां वो देह घेवन भुरग्यांचे वरास आचरण करूं आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या मोगाचो आनी कृपेचो शिवो सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू बरी तुका मानवाली जावं, आपल्या आवय बापाय विधेय जावं, मान देव आनी तांकां दुखय नाशे सलो कृपा लाभय. प्राय देगीत वारताना शेगून आनी फोलोंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आनी फळांनी तांकां बत. आत्मीक संगतीनी तांकां सुटसुडीत कर. शिकपान बुदवंत कर. बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक सांपडनाशे तांकां सांबाळून दर. सुरको बेसवीचून काडूंक आनी धैर्यान मुखार सरूंक तांकां कृपा दी. बापा, हरी एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यां मोगान स्विकार करूं आनी तांचे दय आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे ल्हानवड करूंक तांकां जाणवाय दी. बापा, भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाट दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे. तांचे सवय तूं राव आनी तांकां सांगात दी. तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. पात्रो सासुता देवा, आमचे पासत विनाती कर. पात्रो सासुता देवा, आमचे पासत विनाती कर. पात्रो सासुता देवा, आमचे पासत विनाती कर. सांजूदता देवाक मागणे. या संसारी जेसो सैर आणि धर्म जावन असलेल्या भगिन जोता देवा, या आमच्या मागण्या तू आमचे सवय मेळ. जेजो सोडवून दरासो मोवाळ मोगतून स्थान जाल्लोय, ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या सगळ्याच्या मोगान बरो तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्ट करीचो बांद तुवें स्थिर केलोय.
बारीक कष्टासनी सांभाळ निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्यांचो तो केरी शरोती जावन आसाय तुझे मजतीचेर बरो वसन ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयला. एक घडी बरो आमकां कितें मागूंक आसा त्या गरजां खातीर आमी मागया. मिडल इस्टांत चलचे ते झुजू संपूर्ण रावचे खातीर मागया. परगवांदाच्या आमच्या भावंडां खातीर मागया. तांचे कामाची भद्रती कामाच्या तळार तांकां सोमयान राखच्या खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या युवजनां खातीर आज युवजनाचो आयतार युवजनां खातीर आमी विशेश तरान मागया. तांकां तांचे शिकाप बरें करूंक एक बरें काम एक बरो फुडार जिविताच्या त्या पयनार एक बरी जिनियस सांगातीन तांणी आशेवचें तांकां मेळच्या ह्या युवजनां खातीर आमी मागया. भुरग्यां खातीर आमी मागया. जनवायन आनी देवबिरांती तांणी वाडच्या खातीर कुटुंबांतली मालगडी प्रायवंतां आनी विशेश करून पिडेस्त भावंडां खातीर मागया. समेची गूण करची सकत वाळोवन दी बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी समी तांकां आपडोवन दी म्हणून हर एका पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगला मागता म्हणून बसयला तांचे खातीर आमी मागया. आनी विशेष करून सांजूद देव ताच्या मजतीन असाध्य असलें साध्य करचो. देखून एक घडी आमचे सगळे कश्ट दूख बेजाराई पिडाशिडा समस्ये सलवणी आनी आमचे सलोवचे बिझनेस कृषी आमचे दिसपडतो वावर हे सगळें सांजूद देवाच्या मजतीन सोमया कडेन समर्पण करून मागया. म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडोळूंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरोवसलीचे केरी देणे तुका देवान दिला. म्हज्या जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भिडयता. तुज्या मोवाळ माईपासी नांवां तेगे तूं म्हाका मोगान आदसून सुदासून व्हर. हांवें वडापातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अजे आमच्या सोमया जेजूचे महिमे वंदना तुझ्या मजतीन अधिक आनी अधिक परगटलेले जावं. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं सर्वेस्व देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांकोन तो तुमकां माई पसन आनी काकुतीन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलो जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आणि आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे सांगत आसा. तो तुमचे सवे राहून तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान राहून तुमकां वाट वरू तुमच्या फाटल्यान राहून तुमचे राखण कर. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसा उजवाडान भरले तो तुमचे देहाचे सर वायट बसमून उडो आणि तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत कर. आणि सर्प द्वेदा देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो आणि तुमचे सवय सदा आसो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा.